डबल ट्रॅकिंगाचेर सरपंचान आरव्हीएनएलाक पत्र बरयल्ले ह्या मुद्द्यावेल्यान वेळसाव पंचायतीची ग्रामसभा तापली. रॉकवेजिनो म्हणटा एके वटेन गोंयचो एकवट डबल ट्रॅकिंगाक विरोध करता, जाल्यार दुसरे वटेन तांचोच सरपंच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटा खातीर आरव्हीएनएलाक पत्र करता. जाल्यार ऑरविल दोवरादो म्हणटा डबल ट्रॅकिंगाक विरोध चालूच उरतलो. आरडी एक्सको खातीर वेळसावच्यान प्रसाद नाईक. तुवें थिंगा सांगला आपणाकू हॉनरेबल सुप्रीम कोर्टान आणि हॉनरेबल हाय कोर्टान केस भायर मारल्या म्हणून सांगले आपणाची जी पंचायतीन आरव्हीएनएलाक गायलो ती सारखे ते तुवें ग्रामसभाक लोकांक कित्याक सांगना. आनी हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टान जेन्ना तुमकां सांगला तुमकां से ना म्हूण कित्याचेरू डबल ट्रॅकिंगाचेरू देन तुमकां ही गरज कितको पडली मॅडम, ही गरज कितको पडली हिंगा आरव्हीएनएलाक वचपाक. जेन्ना तुमगे थिंगा रोल ना, तुमकां भायर उडयले थिंगा, जाल्यार तुमी हें छोड्या कित्याक गेल्या आनी हें छोड्या वयता तेन्ना लोकांक कित्याक सांगना, तुमी लोकांक कॉन्फिडंटाक कित्याक घेवना. आज आमची ग्रामसभा आसली आनी आयज आमगे प्रपोजल केलो डबल ट्रॅकाक आनी जाता तुमचे काल बायटाचे हांवें इंटरव्यू दिल्ली की ते हिंगा पंचायत आनी व्हीडीसी मेंबर्स खुंयचेय कडेन म्हूण हांवें म्हूण की वी आर ओपोजींग द डबल ट्रॅक हे क्वेश्चन हांवें घायल्लें. पूण आज सरपंचा कडेन एक हें ना सांगपाक, ओपनली सांगपाक की येस वी आर ओपोजींग टील टुडे आमी ओपोज कोताय म्हूण सांगपाक तेंको जाल ना. आनी जे हांव मुगे रेज कोता तेणी थोडेशे मनीस हाडले मुगेले आवाज बंद करपाक. पूण आय डोंट केअर, हांव तें केअर कोना कित्याक एज अ सिनियर सिटीजन आज पासून हांवें मुगे वेलसां पासून जाय तें केलां आनी लोक म्हाका मुखार येता मुजबुगले येताय टू रेज दीस क्वेश्चन आनी त्या पासून हांवें लोकां पासून तें रेज केलें. पूण आज म्हाका दुसरें सांगपाक जाय. आतां तुमकां हांवें दाखयलां ते भाशेन डिसेंबराचे 20 तारीख ते 21 तारखेक म्हाका चोवपाक जाय ह्या लोकांक कसले त्रास जातले आनी कितें जाता तें थिंगा. See, that letter is specified for the people because people brought objections. So they came to us because the panchayat has no say. Okay, and that is the Supreme Court order that is passed. That panchayat has no say, and the people, affected people, have to come. They have to personally fight. Okay, then people gave their objection to us, and then we discussed this matter with the RVNL. Okay, and we had a VDC meeting, discussion was done, everything is there, and after discussion we wrote to RVNL discussing these points which were there, and we have not given NOC. Why should does Panchayat has right to give NOC? Panchayat is having land somewhere to give for double tracking. We don't have anything and we don't have any right to give. How can anywhere it is written on that letter there is it is a NOC from the Panchayat to do the work? It is mentioned sustainable development according to them. Yeah. What is sustainable development? You tell. It is the air pollution, noise pollution which is there. That is to be brought to control. People are suffering. So there is no road, the waterways are blocked. All those things are to be channelized first. They are coming to our jurisdiction. They are doing the work without even, first of all, demarcating the area. They are doing the work without even having any plans with them. We asked for plans. They are giving us the plans of Consauli. And now the latest plan they gave us, that is not showing anything in this area. That means our people have to suffer. So your stand is opposed to coal the country? I have been and I'll continue to oppose this. Village Development Council गेले mandate किती हा to talk only about development issues pertaining to the village. I think हा किती गायला that development and sustainable development म्हणून गायला. त्या VDC कांयच wrong केलं ना as per that letter. कोणा ती letter नाल्यार हांव दाखयता आसलो तुका. ते पॉइंट्स रेज केले ते दे आर आस्किंग फॉर क्लॅरिफिकेशन मागला कित्याक कोणाक आरव्हीएनएला तुम्ही हे बांदतात ते तुम्ही लोकांक गेले वाटे हे कोता उदक वचपाचे रेन वॉटर ओके ते स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स आहाय त्यो पुरयतात. ऑल दॅट इश्यूज आर रेज हियर. द VDC इज ओनली आस्किंग फॉर क्लॅरिफिकेशन. हे काल बोळ घाता एक व्हिडिओ चोयला आमी. I was laughing to myself because they do not know what is the mandate of the VDC. VDC is not here to oppose the double tracking. It is not their duty.
They are only to talk about the development issues. Development कितें लोकांगे आत हिंगा आमी सायडीन रायट हँड सायडान रेल्वे आहा आर पार लोक वयतला आतां गाडी वयता म्हाजे वयशी न्हय वत गाडी वयतले लोकांक ते सायडीन लँडलॉक जातले तो बिफोर कन्स्ट्रक्टिंग ते व्हीडीसी इंचाता तुमी कितको हे लोकांगे मिटिगेट इश्यूज आहाय मिटिगेट कितको कोत्ताय ते हेणे व्हीडीसीन ब्लँकेट चॅक दिलो ना आरव्हीएनएलाक सो वाय दिस इज मिसकन्स्टिट्यूट आनी लोकांक कित्याक मिसगायड कोताय आयज तुमी चोयलां ग्रामसभा more than 90% or 95% of the people have acknowledged that the VDC has done no wrong. All the there were 6 panchas there. One, of course, she is absent because on maternity issues. But so panchas asle, so VDC member asle, Gram Sabha asli, and tumi chayla the uproar that was caused. Yeshkon gawa mislead kona kai am patte mun magta. आम्ही सगळे एक जावपा जाय वी ओपोज डबल ट्रॅकिंग वी ओपोज कोल